साध्या काळाचो 28वा आयतार जराल प्रस्तावन हांव सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 28व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय म्हळें सवाल आमच्या मुखार दवरता। हांव सर्गार वेतलों, ग्रेस्तांक कितें घडतलें ही सर सवालां आमी परतून परतून विचारते रावता। बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय हें सवाल केल्लो ग्रेस्त तरणाटो जिवितांत भोवशा प्रामाणीक आसूंक फाव। ग्रेस्तांक सर्गाराजांत भितर सरूंक कितले कस म्हणलें जेजू आपल्या आपोस्तलांक स्पश्ट करता। मनशाक कितें असाध्य तें देवाक साध्य। ग्रेस्त मनशान कितें करूंक जाय, ताणें आपलो भावार्थ देवाचेर दवरूंक जाय आनी देवान दाखयल्ल्या वाटेन चलूंक जाय। जेजूक आमी विविध रितींनी पाटलाव करीत, पूण जेजूक पाटलाव करचें म्हळ्यार आमकांच तिरस्कार करची, तेन्ना मात्र आमकां सासणाचें जिवीत फावो जातलें। अशीरदार वतांतल्यान चलयां आनी सर्गींचें सूख आमचें जावंक पावतलें। तर हीच कृपा ह्या संभ्रमांत आमी आतां मागून घेवया। पयल्या वाचपाक प्रस्तावन आयचें पयलें वाचप आमकां नास जावच्या आनी नास जायनातल्या वस्तू मदें देवाक सोदूंक आपोवणें दिता। जाणवाय बरी आनी सोबीत एकल्याक जिवितांत जैत जोडूंक ती आदार दिता। जाणवायेचो मनीस मात्र देवाची संवसारा पासून योजना समजता म्हळें स्पश्ट करता। तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया। दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयचें दुसरें वाचप देवाच्या उतराचें महत्व आमकां उगडापे करता। देव मनशा थंय आपल्या उतरा मुखांतर आपलो संबंद घडता। ताचें उतर मनशाच्या उतरां प्रास विंगड देखून आमी ताचें उतर भिरांतीन आनी गौरवान आयकूंक जाय म्हणलें आयचें वाचप आमकां समजयता। तर हें उतर आतां आमी भक्तीपणे आयकुया। सुवार्थेक प्रस्तावन भाग्यवंत मार्क आयच्या सुवार्थेंत आमी सासणीक जिवीत जोडूंक कितें करूंक जाय म्हळ्यार सवालाक ग्रेस्त तरणाट्याच्या निदर्शना मुखांतर आमकां जबाब सोदूंक तो आदार दिता। तर जेजू आनी ग्रेस्त तरणाट्यां मदें जाल्ल्या संभाशणाचें विवरण दिवचें ही सुवार्ता आतां आमी भक्तीपणी आयकुया। भावार्थ्यांची प्रार्थना। पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक सासणीक जिविताक वाट दाखोवचे इशारे कर। आस्तीक आनी ग्रेस्तकायेक लबदल्ल्या मनशाकुळाक मेकळे करून सर्गी सुखाच्या भरवशान भरून जियोंक शिकय। तशेंच सर मुण्याऱ्यांनी आपल्या समर्पीत जिणेक विस्वासीपण, दुबळेकायेच्या आंगवणेक साक्षी आनी निश्कळपणाक आदर्श जावन नीज बरेपण देवा थंय सोदूंक भावार्थी परजेक शिकयशी तांकां तुज्या जाणवायेन आनी शाणेपणान भर म्हूण मागता। दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी बऱ्या आनी वायटा मदें व्यत्यास सोदून काडिशें शिकय। अन्याय, अत्याचार आनी अनाचार तांच्या जिणेंतावन हुमटून काड। प्रामाणीक सेवा दिवंक तांच्या मतीक उजवाड लाभय। दुबळ्यांची आनी अनाथांची तांणी मोगान साकरी करूंक तांकां शिकय। लोकां आनी सरकारा मदें मोगाचो बांद रस म्हूण मागता। तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, प्रकृती विकोपाक लागून आनी मनशांनी केल्ल्या कृतक अनाहुताक लागून निराश्रीत आनी अनाथ जाल्ल्यांक तांच्या कश्टांत तांकां बुजावण लाभय। तांच्यो गरजो समजून तांकां भद्रती दी। ह्या तांच्या कश्टांत आनी एकसुरपणांत तूं तांचो भद्र आसरो म्हणलें ताणें भरवसून जियोंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता। चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून विस्वासी बापा, सर भुरग्यांक आनी येवजणांक अंतरजालाच्या ह्या काळांत आपल्या शिकपा आनी अभिवृद्धी पासून तांचो बरो उपयोग करूंक तांकां शिकय। कुटुंबांत आवय बापाय, भाव भयणी सांगाता फावो तो वेळ खर्चून कुटुंबा संबंद मजबूत करूंक तांकां तुज्या ससायेन आनी गटायेन भर म्हूण मागता। पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या सर भावार्थ्या थंय सासणीक जिविताची आशा जिवाळ दवर। संवसाराच्या आस्तीक आनी वस्तूंक गुलाम जायनासतना रावूंक आमकां शिकय। पेल्या सेवेच्या जिणेन सर्गीन दिरवें जोडूंक आमकां तुज्या आदारान
आणि देण्याने भर म्हूण मागता हांव.